दालगाद कोंकणी अकादमी वर्साच्या वर्सा दालगाद पुरस्कार भेटयता। हे सगळे मेळून 7 पुरस्कार आसात। पयलो दालगाद साहित्यीक पुरस्कार। हो पुरस्कार श्री अशोक चोडणकार ह्या वर्सा वेता। दालगाद संस्कृतीक पुरस्कार आसा। तो पुरस्कार पाद सांतान कारवालो हाका फावो जाता। दालगाद कोंकणी सेवा पुरस्कार तो पाद जुजे आंतोन कोस्ता हांकां फावो जाता। तेचपरी जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार म्हण आसा तो श्री कांता गावडे हाका वयता। आनी फादर फ्रेडी जे कोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार आसा तो एंटनी कुरेया हाका फावो जाता। त्या शिवाय दालगाद कोंकणी अकादमी संस्था पुरस्कार दिता, ज्यो संस्था बऱ्यांतले बरें कार्य करता। आनी हो पुरस्कार ह्या वर्सा कोंकणी कला केंद्र मेर्सेज हे संस्थेक वेता। आनी त्या शिवाय तरणाट्यांक उमेद दिवचे खातीर दालगाद कोंकणी अकादमी दालगाद तरणाटो पुरस्कार दिता आनी तो पाद मायरन बारेचो हाका वेता। हो पुरस्कार दबाजो आयतारा दीस 2 तारखेर सांजेच्या 4 वरांचेर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मल्टीपर्पज हॉलान पाटो प्लाझा पेंजीम हांगासर जातलो। ह्या दबाज्याक फादर पीटर कार्दोजो पिलार अकॅडमी हाचो डायरेक्टर मुखेल सोयरो म्हूण आसतलो आनी तोच ह्या पुरस्कारांची भेटवण करतलो। खरेपणी हे पुरस्कार आमच्या तरणाट्यांक ओ आमच्या लेखकांक ओ समाज संस्कृतीक वावुरप्यांक खरेपणी उमेद दिता। कित्याक पुरस्कारा वरवीं तांचें कार्य आमी मानून घेता आनी तांकां अदीक कार्य करपाक उमेद जाता, ही एक बरी खबर। ह्या पुरस्कार दबाज्याक चडांत चड लोक येवचो ही आमची मागणी आसा आनी तुमच्या वरवीं आमी ती सगळ्या लोकांक पावयता आनी चडांत चड लोक हाजीर जातलो म्हणून आस बाळगिता। आमी 1988 वर्साक स्थापन जाली, पूण पुरस्कार दिवपाची प्रथा आमी 2004 वर्सांतल्यान घाली। 2004 ते 2007 वर्साक आमी फकत एकूच पुरस्कार दिताले। मागीर जेन्ना गोवा सरकाराचें आमकां अनुदान मेळपाक लागलें तेन्नाच्यान 2008 वर्साच्यान अशें आमी 6 पुरस्कार दिवपाक सुरवात केली आनी फाटले 2 वर्सां सावन कोंकणी सेवा पुरस्कार हो नवो पुरस्कार आमी आयोजीत केलो। हे खातीर दालगाद कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार म्हळ्यार कोंकणी समाजा भितर प्रतिश्ठेचे पुरस्कार आसात आनी जायते आमचे कोंकणी मोगी बरोवपी आनीक कोंकणी क्षेत्रांत वावुरपी आपणाक हो दालगाद पुरस्कार केन्ना मेळटलो ही आशेन रावतात।